12 वर्सां उपरांत ते एंट्री करिना, रिन्यूवल करिना. सो ते आमी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक लेटर करून गेल्ले की डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान ऑलरेडी मिटींग केल्ली 2018 मिटींग करून आमकां तेंच्यांनी हायर परचेस एग्रीमेंटाचेर आमकां तेंच्यांनी एलाव केल्ले गाडी दिवपाक. आतां ते म्हणटा 2025 परत तेंच्यांनी नोटीस काडल्या की ज्यो गाडयो आसा पळय दिल्या पळय त्यो आमी 12 वर्सां दितले म्हणून. आतां हे अशें जालें की हांवें एक 10 मजली बिल्डींग बांदली 2024 आनी 2025 म्हणटा म्हाका आतां 2 मजली उडोवपाची आतां गव्हर्मेंट म्हणून 2008 केल्या म्हणून. सो तशें खंय जातलें. तेणी बाबड्यान 2024 गाडी घेतल्या तेन्ना जर सांगलेलें तो गाडी घेवचो नासलो. आतां 5 वर्साचें लोन आहा तेजें. 5 वर्साचें लोन 24 काडलें आनी 25 नोटिफिकेशन काडला की करचें ना म्हणून. एकूच वर्स तेणी लोन भरला. बँक ताका एनओसी दिना. डिपार्टमेंट म्हणटा ताका तूं गाडी आहा पळय ती प्रायवेट कर आनी तूं चलय. म्हणजे अशें जालें की आमी जे लिगल करताले पळय ते गव्हर्मेंट आमकां हो सरकार आमकां इनलिगल तुमी चलय म्हणटा दाखयता. पूण आतां हेची आतां एक गाडी जाली. अशें आतां सगळ्यो स्लो एक लोकांच्यो गाडयो कॅन्सल जातल्यो. आमचे कडेन 50 गाडी जायना म्हणून आमी सगळे गोंयचे जे कोणाचे भुरगे आहा आमचे रेंटकार दिताले पळय तेंच्यो गाडी आमच्या एसोसिएशन नांवार करून 50 गाडी आमी रेंटकार करून मागीर सगळ्या गोंयांत जे कोण भुरगे आसा पळय धंदो करता पळय तांकां आमी एसोसिएशना तर्फे आमी दिवपाक गाडयो रेंटकार दिल्ल्यो. आतां गव्हर्मेंट जेन्ना प्रायवेट करतालो पळय तेन्ना आमकां दादाजी करतालो. आतां तेच जालां ते रेंटकार जर केली जाल्यार ते म्हणटा प्रायवेट कर म्हणटा. आतां करपाचें तरी कितें लोकांनी. हितून चल्ले आहा पळय प्रायवेट गाडयो आहा न्हू. आयज तुमकां खबर आसतलें आमी ऑन रिकॉर्डा की देर इज मोर दॅन 2000 प्रायवेट कार्स एप्लाय जाता ऑल ओवर गोंय. आनी एबूय आहा वयल्यान पार्टिकल झूम काराचो एप येयल्लो. आतां 1-2 दीस पयलीं आमचो रामदास पालकर प्रेसिडेंटान एक एमएच गाडी धरलेली मिनी कुपर. ती रॅपिडो म्हणटालो कस्टमर सांगतालो. आमी म्हणिना हे कस्टमर ऑन रिकॉर्ड. आतां पळय जाल्लें कितें आहा एज माय कलिगान सांगला हे जेन्ना आमी प्रायवेट आहले मागीर खंय ना खंय आमी भुरग्यांनी 4-5 भुरगे एकठांय जावन एप्रोच केले कोर्टाक आनी केस जिखले आमी आनी एक एसोसिएशन फॉर्म केलें ऑल ओव्हर गोंया. पेडणेच्या पोतान पालोलें कोंगडच्या पोतान बिचोलें पासून आमी परमिटां दिली गोंयकारांक नीस गोंयकारांक. वोकल फॉर लोकल म्हणटा पळय थंय आमी एक धंदो केलो. सगळे कायदेशीर पळय लागता. आमचे स्पीड गव्हर्नर पयलीं लागता आमकां. 80 स्पीड लॉक आसता रेंटा काराक. कमर्शियल रोड टॅक्स कमर्शियल इन्शुरन्स तश्यो कितल्योश्योच गजाली आहा. फिटनस आमकां आमी सगळे करून गाडी भाड्याक दिता. आतां थोडे म्हयने पयलीं खूब जाणांचो इशू आसलो की ड्रिंक अँड ड्रायव्हाचो इशू जातालो. तो सॉर्ट आवट करपाक आमी भुरग्यांक सांगलें की जेन्ना बाबा तुमी गाडयो दितात तेन्ना कस्टमराक सांगात ड्रिंक अँड ड्रायव्ह हाय रायज जाल्लो हा गोंयांत एक्सिडंट जाता रेश ड्रायव्हिंग सांगात कस्टमराक गाडी दिता सांगा. प्लस आमी एसोसिएशनाचे फॉर्म 5 भरता तेजेर टर्म्स अँड कंडिशन मेन्शन केले. तितून आमी लिगल रेंटा कार कट आवट जाल्ले आहा. आनी आयज जे ड्रिंक अँड ड्रायव्ह रेश ड्रायव्हिंग एक्सिडंट नाकाल्ले जाता ते कोणाचे जाता प्रायवेट कार भाड्याक दिता पळय त्यो. आनी हे सगळे चडशे 90% भायले. आनी एक इशू कितें जाल्लो आहा जे विला आहा जावं गेस्ट हावस आहा हॉटेल भायल्यांनी भाड्याक घेतल्या. दिल्लीकार जावं पंजाब हरियाणा खंयचो आनी प्रायवेट गाडयो भाड्याक हाडलेल्यो आहा तेंच्यांनी आनी दितात ह्यो 20,000 30,000 आनी मागीर लुट्टात कस्टमराक. थोडे नंबर्स आहा म्हायतीन थोडे मातशे प्रेसायज झूम करचो. हे सगळे भायले आनीकूय लिस्ट आहा म्हायतीन आख्खी फायलूच आहा. ही फायल एक दीस हांव प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो पळय त्या सगळे आउट करतलो. हितून म्हाका दिसता कमीत कमी म्हाजे कडेन 400-500 प्रायवेट गाडयांचे नंबर आहा ते गोंयचे रजिस्टर्ड. पण हे सगळे भायले 06 08. आयज कितें जाल्लें आहा डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट जावं डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर प्रायवेट गाड्यांचे सिरियस ना. प्रायवेट गाड्यांनी कितेंय केलें चलता. जो लिगल धंदो करपी आहा लिगल सगळे फॉर्मेलिटी करतात जो लिगल फीज फारीक करता गव्हर्मेंटाक जो गव्हर्मेंटाक रेव्हेन्यू येता लिगल धंदो करून तेंचेर कायदो 100 आनी इलिगल धरता ते एक्शन कांयच ना. आमी कितल्या फावटी ऑन रिकॉर्ड आहा प्रेसार की प्रायवेट गाड्यो चलता. यो कलांगूट या चड खंय असो नाका. हांव एनफोर्समेंटाकूय सांगता कलांगूट या वागातोर या आनी हेलिपॅड शिकेरी या आनी पणजेर आहा. तुमकां सारकें वतल्यो कितल्यो प्रायवेट गाडी आहा. 8-10 वर्सां पयलीं तुमकां सारक्यो दिसताल्यो की खंयचो ट्युरिस्ट खंयची गाडी भाड्याक घेतालो तेन्ना. आयज कितें जाल्लें आहा कोण ना कोण एक गॉड फादर आसतलो ताका हे कमिशन पावता आसतलें प्रायवेट गाड्यांचें म्हणून एक्शन ना. आनी रिक्वेस्ट करता सीएमाक की सीएमान इंटरफियर जावचो आनी आमी सीएमाक आतां एप्रोची करतले मिटींग घेवन तेजे कडेन सॉर्ट आवट करपाक. 12 इयर्स इशू कितें जाल्लो आहा सेम लायक रेंट अ बायक कितें आसता ते आतां कायनेटीक आसली मागीर अपग्रेड जालें फसिनो येयली. कस्टमर म्हणलो कायनेटीक न्हय फसिनोचे. सो मागीर अपग्रेड करून फसिनो आसला. सेम रेंट कारचे जाल्ले. जेन्ना आमकां म्हाज्या कलिगान सांगला ते 2014 आमी प्रायवेट गाडी येतालो. 18 जेन्ना आमकां लायसन मेळ्ळें तेन्ना खूब जाणांच्यो आदल्यो ओल्ड स्टायल गाडी आहल्यो स्विफ्टी आहल्यो i20 आहल्यो. आयज कितें जाल्लें अपग्रेड जाल्लो आहा. लोक बलेनो सोदता फ्रॉंक सोदता. सो भुरगे रिप्लेस करतात गाडी. पूण ते कितें म्हणटा
भुरगो पळय जाल्लो आमच्या गाडी पळय खंयच्या हाडलेली 2014 तो काउंट करता कशें जातलें जेन्ना आमी गाडी रिप्लेस करता भाड्याक वचना आमी न्यू परमीट काय मागिना फर्स्ट क्लियर करता न्यू परमीट काय मागिना तेच परमीट आमी रिन्यू करून रिप्लेस करून न्यू गाडी घालता तेवूय धंदो करूंक दिना आमचे कितें एनकरेज करूंक सोदतात प्रायव्हेट गाडी एनकरेज करूंक सोदतात इलिगलिटीज एनकरेज करूंक सोदतात ते जो बऱ्या भाशेन कायदेशीर धंदो करता तांकां तुमी त्रास करूंक सोदता हे बाबा ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान क्लियर करचें आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान क्लियर करचें सो गव्हर्नमेंट आता कितल्या वर्सां खातीर गाडी चलय म्हणटा 12 years आफ्टर 12 years जाले की तुजें परमीट कॅन्सल जाता तितून आयज कितें जातलो की दर ऑल ओव्हर गोंयांत दर एक 5 ते 6 हजार गाडयो आहा त्यो एक 2-3 म्हयन्यांनी 400-500 विदीन फ्लोट ऑफ 1 year म्हाका दिसता कमीत कमीत 1000 गाडयो प्रायव्हेट गाडयो येतल्यो सो अनएम्प्लॉयमेंट वाडयता आयज आमचें जें एसोसिएशन आहा आमी एम्प्लॉयमेंट दिल्लो भुरग्यांक सेल्फ एम्प्लॉयड केल्ले तांकां बाबा घेयात गाडी घेयात आनी भाड्याक दियात लिगल गाडी घेयात तितून गव्हर्मेंटाकूय रेव्हेन्यू येयलो कस्टमराकूय त्रास ना आनी आमकांय त्रास ना कोणाक काय हे दिवपाचें नासलो आयज लिगल करता तांकां त्रास करतात आफ्टर 12 years जाली म्हणटा प्रायव्हेट करता सांगले तो हे आमचो तो अमित बाब आहा तेणी गाडी 2014 घेतलेली आयज तेणी 2024 रिप्लेस केली गाडी 2025 STA मिटींग जाली आनी तुमी डिसिजन घेतात आमी न्हू तुमी डिसिजन घेतात की बाबा आनीक ताका परमीट रिन्यू जावचें ना म्हणून तेणी पळय ती गाडी हाडला हेजी व्हडली गाडी हाडला ती कितें करपाची प्रायव्हेट करपाची इन्स्टॉलमेंट गो फारीक करतलो आवडतो लोन काडला तेणी कितें व्हडलो गिरेस्त न्हू आमी बारीक भुरगे आमचेर बाबा हे करचे आमी बारीक भुरगे रावले धंदो करपी तेणी कितें करपाची ती प्रायव्हेट करून कितें करपाची प्रायव्हेट गाडी काडून भाड्याक दिवपाची तेणी अरे तेच परमीट मागता न्हू आमी कितें न्यू परमीट मागिना तेच परमीट कंटिन्यू कर एवरी 5 years आमचें परमीट रिन्यू जाता ते कंटिन्यू करात तुमी फिटनेस आसता आमचो गाडी चॅक करतात बाबा रोडार चलपाक सेफ आहा काय ना सगळे आसता आमी सगळे करून गाडी भाड्याक दिता हय न्हू कितें काडली उठसूट आनी काडली आनी दिली भाड्याक म्हणून आमी कस्टमराक व्हेरीफाय करता लायसन आहा तेका जाल्यार गाडी भाड्याक दिता एक्सप्लेन करता आयज काल आमी भुरग्यांक आमी अपग्रेड करून सांगला भुरग्यांक बाबा व्हिडिओ काडटा आसतना कस्टमराक सांगा व्हिडिओरून सांगात की ड्रिंक एंड ड्रायव्ह मातशें पिवू नाकात रेश ड्रायव्हिंग करूं नाकात खुबश्यो गजाली आहा तो फॉर्म आहा गव्हर्मेंटाचे फॉर्म 5 ते भरून दितात आमी कित्याक करतात कित्याक आमकां पोटाक लागून आमचें पोट चलता आमच्या घरा कडेन फॅमिली आहा पूण रोडार चलता त्या फॅमिलीक त्रास जावंक म्हणून आमी हे आमच्या भुरग्यांक सांगता बाबा कस्टमराक सांगात की एक ट्युरिस्टूय जाय गोंयांत पूण ट्युरिस्ट तो आओ जाओ गोवा तुम्हारा म्हणटा पळय तोल्लो नाका आमकां गोंया यात बऱ्या भशेन एन्जॉय करात चलात टायर्ड जावन लोकांक त्रास करूं नाकात ओके आता म्हाका सांग आफ्टर 12 years गव्हर्नमेंट म्हणटा परमीट कॅन्सल जातले सो गव्हर्नमेंट कितें म्हणटा न्यू परमीट इश्यू करतले अशें म्हणटा गव्हर्नमेंट न्यू परमीट इश्यू करिना गव्हर्मेंट आनी आमकां न्यू परमीट नाकाय आमी कितें म्हणटा ज्यो आमची पळय परमिटां ऑलरेडी एक्झिस्टींग परमिटां आसली तीच कंटिन्यू जावन न्हू सो मागीर रेंट अ कार बिझनेस कसो चलतलो फुडें पळय फुडें आतां गव्हर्मेंटान चिंतपाचो की आमकां बाबा बेकार दवरूंक सोदता गव्हर्मेंट काय एम्प्लॉयड करूंक सोदता काय म्हणून आतां तो भुरगो ऑलरेडी कितें नेवो भुरगो न्हू तो 14 गाडी घेतलेली 18 परमीट मेळ्ळें आमकां तेणी रिप्लेस केली कित्याक ती गाडी भाड्याक वचना तेजी आदली तेणी रिप्लेस करून न्यू घातले परमीट तेच आहा फकत रिप्लेस केला गाडी तेय परमीट तेजे उडयता तेणी कितें करपाचो सो तुमकां आतां रिप्लेसमेंटाक एक गाडी दुसरी घालपाक दिना जावं ती ओल्ड हो मॉडेल चेंज करपाक पूण हिंगा कासिनोन एक धाकटी बोट आसलेली व्हडली बोट हाडून रिप्लेस करता सो तुमकां हेजेर कितें कशें दिसता म्हणजे गव्हर्मेंट व्हडल्या कॉर्पोरेटारांक सपोर्ट करता आनी बारीक लोकांक कितें हें करूंक शकता पळय आयज तुवें म्हटलें पळय तो कसिनो व्हडली लॉबी ते करोडपती ते आमी कितें आमी भिकारी हांव डायरेक्ट सांगता आमी भिकारी की आमी दिसाचेर कितें चलता पळय तेजेर घर चलोवपी मनीस आयज म्हाजे कडेन ही फायल आहा हेचेर झूम गाडी चलताली फाटीं म्हाकाच कळना तेणी धमकी दिल्ली एकट्या भुरग्यान तो झूम कार एप पळय हो गोंयांत चलता झूम कार एप चल्लो हो दिल्ली बॉम्बे चलपी हे ट्युरिस्टाक आजून तेजे पयशे रिफंड येवंक ना 26,000 पळय ही गाडी पळय कंप्लेन केल्ली हांवें तेजे हे लोकेशन तेजें आनी गाडयो कसल्यो दिता पळय ही प्रायव्हेट गाडी ही गाडी धरला ही रेंटा कार न्हू ही पलटी नंबर प्लेट म्हणजे टॅक्सी कन्वर्ट केला पलटी आनी फोर्डिंगपणा करून प्रायव्हेट गाडी भाड्याक दिता तो ही 2 दीस पयलीं MH गाडी धरलेली तो रॅपिडो गोंयांत नाच गाडी ही कंपनीच ना ही बॉम्बेची कंपनी तेय कस्टमराक म्हटलं आयज कितें जाल्लें आहा हे भायले पळय कोण येयल्ले आहा कोणा कडेन बँकान पळय बरे पयसो आहा न्हू तेच गोंयांत धंदो करूंक शकतात लायक दिल्लीकार पंजाब हरियाणाचे बीन पळय गोंयकारान हांगा धंदो करपाक न्हू गोंयकार सारके सोंपपाचे आहा फुडें म्हाका दिसता 2-3 वर्सांनी तेंचे कितें एक्शन घेना आतां आमी म्हाका दिसता 2 वर्सां जालीं हेच सांगता की प्रायव्हेट गाडयांचेर कोणूच एक्शन घेयना लास्ट टायम पासून आमी म्हाका दिसता 1-2 म्हयने सांगना आमी सांगलें की बाबा एक स्क्वॉड करचो नॉर्थाक आनी सावथाक आनी गाडयो धरच्यो प्रायव्हेट गाडयो कित्याक प्रायव्हेट गाडयां कडेन कितें आहा स्पीड लॉक आहा तांकां 80 स्पीड आहा ना
कस्टमराक सांगून दिता गाडयो त्यो बाबा लायसन आहा तेका दिता ना. एक्सिडंट तुमीच आयज प्रेस पळयात, एक्सिडंट कोणाचे जाता, एक तर प्रायव्हेट गाडी इवन ऑन रेंट पलटी नंबर प्लेट. रेंटा कारचे खूब रिड्यूस जाल्ले कित्याक आमकां लागून जेन्ना एक आमी एसोसिएशन केलें ऑल गोवा एसोसिएशन म्हणून, आनी बऱ्याक लागून भुरग्यांकूय लागून आमच्यान तशेंच पब्लिकाक लागून. की आमकां लागून पब्लिकाक हांव सदांच म्हणटा की आमकां लागून पब्लिकाक त्रास जावंक फावन. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.